जुदाचें पत्र देवान आपोवणे दिल्ल्यांक, देवा बापाच्या मोगान जियेतेल्यांक आनी जेजू क्रिस्ताचे जतनेकाल आसलेल्यांक, जुदा जेजू क्रिस्ताचो सेवक आनी जाकोबाचो भाव हें बरयता. दया, समाधान आनी मोग दाराळ मापान तुमचे सोवे आसूं. मोगाचनो, तुमचे आनी आमचे बचावे विचान तुमकां बरोवंक हांव अत्रेगान तयार आसतना संपूर्ण आनी स्पश्ट तरान भक्ताचे ताबेन दिल्ल्या बवार्ता पासत तिरासणेन तुमी झुजोवंक तुमकां उलो दिवचे खातीर तुमकां आतांच बरोवची म्हाका गरज पडली. कारण हाचे आदींच शिक्षेच्या फैसलाक पात्र जाल्ले थोडे जण गुप्तीनिशी तुमचे मदें प्रवेश जाल्यात. देवबिरांत नातलेले मनीस ते. आमच्या देवाची कृपा व्यभिचारान दुरुपयोग करतेले आनी आमच्या एकल्यास दनिया आनी सोमिया जेजू क्रिस्ताक तिरस्कार करतेले. सर्व संगती स्वस्थ तरान तुमकां येदोळूस कळीत आसात. तरी तांतल्यो थोड्यो हांव आतां परत्यान तुमच्या उडासाक हाडूंक अपेक्षिता. इजिप्त गांवांत तावन इस्रायल लोकांक बचाव केल्ल्या सर्वेस्परानन्स उपरांत सतमानूंक इन्कार केल्ल्यांक नास केले. आपलो स्थानमान सांबाळी नासता आपलो निवास सणून गेल्ल्या देवदूतांक अंधकाराच्या कणकान लोटून जडते खातीर त्या व्हड दिसापर्यंत तांकां ताणें खोड्यार दवरले. तशेंच सोदोम, गोमोरा आनी भोंवतीची शारां आपणाकच व्यभिचाराक आनी कुडी विश्वांच्या असेंबीक आबलेशीपणाक ओपून दिवन त्या देवदूतांबरी सासनाच्या उज्यान बसमोन वेची शिक्षा भोगून तुमकां एक देख जाली. तेच परी हे मनीस मतीभ्रश्ट जाल्ले बरी आपली कूड बश्ट करतात, अधिकाराची बेपर्वा करतात आनी महिमेवंतांक अपमान करतात. तरी पूण श्रेष्ठ बडव्या मिंगलीन सयत मोइजेची कूड आपले स्वाधीन करचे विशांत वाद विवाद करून देवसरा लागीं झुजताना ताजे विरोध अकमानाच्या उतरांनी शिक्षेचे परमाण उसारूंक देर घेवंक ना. बगार ताणें इतलेंच म्हळें, सर्वेस्पर तुका बेस्टांव. पूण हे मनीस आपणाकच समजन नाटलेल्या सर्व वस्तूंची निंदा करतात आनी गिन्यान नाटलेल्या मनजाती बरी सैमानच ती वळखतात त्यो वस्तू लेगून आपणाचो नाश करूंक वापरतात. बिरांकूळ तांची गत. कायनाचे वाटेन ते सोमकून गेल्यात. लाभाचे आशेन बालामान केल्ली सूख तांणी आदारल्या आनी कोराबरी उपराटून त्याच नासाक ते सांपडल्यात. पंक्तीर बसून मान मर्याद नासतना खाऊन पियोन पोट भरतले ते तुमच्या माया मोगाच्या जेवणांक एकाळांक आपणाक जाय जाल्लें तांकां मेळ्ळ्यार जालें. ते वारें दावडायता त्या पावस दिनात तसल्या मोडां बरी. शरद काळाचे आकरेक सयत फळ दिनातलेले दोड्यान मेल्ले मुळा सुमेत हुमटल्ले रूग ते आपली कर्तुवां दर्येच्या उसांबोळ्ळारांच्या फेंडासारकी दाखयतले. 8-1.5 गुंतात असली नेकेत्रां ते. अंधकाराचो काळोख सदांकाळ तांकां तयार आसा. येनोक आदा उपरांत 7वे तकलेचो. त्या येनोकान हांचे विशयान हे परी प्रवाद केल्लो. पळया, सर्वेस्पर आपल्या लक्षांतर भक्ता संगी सर्वांची जडती करूंक येता. देवबिरान नातलेल्या मनशांचेर देवबिरान नासतना तांणी केल्ल्या सर खोट्या करण्या खातीर तशेंच देवबिरान नातलेल्या पातक्यांनी ताचे विरोध उसरलेल्या सर्व निंदा खातीर तीर्प दिवंक तो येता. हे मनीस केदाळे पुरपुरतात आनी दुर्सतात. ते आपल्या वडण्या प्रमाणे चलतात, आपलीच बडाय उलयतात आनी आपलो फायदो जोडच्या खातीर हेरांक फुलां घालतात. पूण तुमी मोगाचनो, आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताच्या धर्मदूतांनी फुडें सांगून दिला त्या उतरांचो उगडास करा. अंतीम काळार आपल्याच वायट वडण्या प्रमाणे चलचे आनी केळकुळां करचे मनीस आसतले म्हणून तांणी तुमकां सांगून दिला. हे मनीस थंड पंगड करतले,
आपल्या सैंबीक ओडण्याप्रमाणे चलतले आणि आत्मीक समजणी नासतना जियेतले. पूण तुम्ही मोगाचे न्हू. तुमच्या बहुपवित्र भावार्थाचेर तुमचे जिवीत बांदून हाडा. पवित्र आत्म्याच्या बळान प्रार्थना करा. देवाच्या मोगान तीर रावा. आमचो स्वामी जेजू ख्रिस्त आपल्या काकुळटीन तुमकां ससनाचें जिवीत दितलो त्या दिसाक तयार रावा. दुबावतेल्यांक समजणी दिया आनी थोड्यांक उज्यांतले वांटोवन निवारा. आनी जांकां तुमी काकूळ दाखयतात तांची सत्राई करा. कामाचारान मेळ्ळें जाल्लें तांचे वस्तूर सयत कांटाळा. तुमकां पातकांतलीं सांबाळूंक आनी आपल्या महिमे मुखार निरापराधी आनी संतुश्ट दवरूंक शाती आसलेल्या एकल्याच देवाक आमच्या तारकाक आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता उदेशी जावं महिमा, वैभव, राजवडकी आनी अधिकार सर्वाय काळी आदी, आता आनी सदां सर्वदा. आमेन.